राष्ट्रीय महामार्ग मालपे कुशिकची पालसणां कोसळपाचे प्रकार चालूच आसा। संबंधित कंत्राटदारान चुकीच्या पद्दतीन दोंगर कापला। फुडाराक अशीच पालसणां कोसळून अपघात घडलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतलो देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। राष्ट्रीय महामार्ग 66 मालपे जो बायपास रस्तो सध्या करप सुरू आसा आणि ह्या रस्त्याच्या वाठारात व्हडली दरड डोंगर आसा आणि हो डोंगर फाटल्या 15 दिसां सावन कोसळपाचे काम सुरू जाले। हेका राखणे वळत बांदपाचें काम सुरू जाल्या, पूण दरड कोसळ्यान ही राखणे वळत मातयेच्या ढिगाऱ्या खाला गेल्ली आसा। सरकारान हाचेर लक्ष दिवचो। जरी हो रस्तो येरादारीक सुरू केलो ना, पूण जो डोंगर कापपाची जी पद्धत आसा कंत्राटदारान ती पद्धत मात्र चुकीच्या पद्धतीन डोंगर कापलेलो आसा। डोंगर स्लोप पद्धतीन कापच्या परस कंत्राटदारान सरळ रेषेत डोंगर कापला आणि परिणामी आता पावसाच्या दिसांनी ह्या डोंगरायल्यान कितलेशेच झरे व्हांवता। झऱ्यात ताचो परिणाम ह्या राखणे वळतीकडे दिसून येता। डोंगर ज्या पद्धतीने कोसळता ती पद्धत पळयल्यार भविष्यात जर येरादारी ह्या रस्त्याल्यान सुरू जाली आणि मोठो अपघात घडलो तर ताका जबाबदार कोण, ताचे खातीर सरकारान आणि जो रस्तो तयार करपी MVR कंपनी हाका सरकारान काही गायडलायन्स दिवचे आणि भविष्यात असे अपघात जावचे ना त्या खातीर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आम्ही मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।